आनी शिकपाक लागून आमी रेडी आसा आनी आतां शिकतले. स्पीकर इलेक्शनाक तुमचो सपोर्ट आसतलो काँग्रेसीक? आमी ऑलरेडी आमी आमचें डिसिजन घेतलेलें आसा. सो आमी असेंब्लीन जेन्ना पावतले भायर सरता तेन्ना तुमकां कळटलें कोण. विरेश, तुवें अशेंय म्हणलेलें की आपूण एकटो सिंगल ऑपोजिशन म्हणून रावतलो. ती गजालूच तूं अजून त्या उतराचेर ऑब्वियसली आमी एज अ सिंगल ऑपोजिशन म्हणून रावतलो. कित्याक अजून पर्यंत आतां 60 वर्सां जालीं जो ऑपोजिशन फोर्स असो दिसपाक जाल्लो तसो दिसना. बट हांव एज अ सिंगल ऑपोजिशन म्हणून रावन ऑपोजिशनान रावन जो आवाज करपाक जाय तेजेर उलयतलो. आनी हें ठाम आसा कित्याक फाल्यां तुमकां खबर आसा फाल्यां कोण खंयच्यान वचत हें नेम ना. सो आमकां एज अ ऑपोजिशन फोर्स एक आवाज म्हणून रावपाक जाय. आनी ऑपोजिशन फाल्यां कोणीय आसूं आमकां आवाज करपाकूच जाय. भितर वयता तेन्ना तुमकां कळटलें. पण तेणीन सांगला की तुमचो फोन येयल्लो म्हणून तुमचो सपोर्ट आसा म्हणून. तुमकां जेन्ना आमी भायर सरतले पळय तेन्ना पण आतांय सांगलें जाल्यार कित्याक ते ऑलरेडी सेड ऑप्शन सगळे आसा. ऑप्शन सगळे ओपन आसा. सो आमकां मातशें भितरल्यान डिस्कशन करूंक जाय. सो वन्स ते जालें म्हणटूच हांव फायनल करतलो. ओके, बरें. थँक्यू.